Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE, and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. जे रानटी जनावर म्हणजे मोस्टली गवेरेडे हेंच्यानी मोठ्या प्रमाणावर नुकसानी आमकां केल्ली आहा. गांवांतल्या बहुतेक सगळ्या लोकांक केल्ली आसा. आता हे सगळे जागो दिसता तो हळसण्याचे आणि कुळीत मूग पाकडी वगैरे असे जुने पारंपरिक शेती करणारे शेतकरी शेती सोडपाची इच्छा ना, पण माझी अशी विनंती आसा हेचेर कांयतरी आमची इच्छा आसा की शेती वाडोवची, ह्या इकॉनॉमीक हातभार लागचो पॉझिटिव्ह विचार करून. पण ह्या खातीर अपेक्षा आहा की सरकारान थोडीशी आमकां मदत दिवची. ह्या कार्यान खंय तेंची हातभार लावूंक शकतात, ह्यो चर्चा करून विशय सोडवूंक शकतात. जाल्यार तिसरे कडेन रिकवर करप. आज माझी काजूची थोडीफार शेती आसा, नारळाचो थोडोसो, म्हणजे आता कांयच ना जालां जाल्यार म्हाका म्हयन्याक 1000-1500 नारळ तरी मेळटले. म्हणजे मी सर्वायवलाक सेक्युअर्ड आसा. म्हणजे ओवरऑल सगळ्यांचो जर धरला, खाली माझोच न्हय, हेचे खाली आनीक भाजीपाल्याची शेती आसा ह्या बाजून अशी सगळी. भाजीपालो हळसाणो वगैरे अशी जर शेती जर सगळं विचार केलो जाल्यार 40-50 लाखाची नुकसानी तेंच्यांनी केल्ली आहा. आता थोडे काळजी असलेले ओन काळजी आसा, पूण हांगा गवारेड्यांनी जे नुकसान केलां ते आमकां काळजीनी वचोंक पासून खूब भंय दिसता. आतांच्या जगान अशें सांगता की तुमी घरांसून भायर सर नाका, कित्याक आतां कोरोना व्हायरस फूल एरियेक असो पसरलेलो आसा की भायर सरपाक आमकां खूब भंय दिसता. ताका लागून आमी कितें इल्ली घरार एक अशी शेतान अशी भाजी घातलेली, पूण हे गवारेडे आमकां कितेंच करपाक दिना. हांगा रेड्यांनी गोवा रेड्यांनी खूब नाशाडी केल्या शेताची.